कांय प्रिस्ट किंवा चर्च संस्थेचो रोल वो पक्षाच्या विरुद्ध गेलो आनी ताजो फटको बसलो. तुम्ही ह्या स्टेटमेंटा कडेन कशें पळयतात? मागीर ताजे भरपूर टिकाय जाली की अशी उलोवप आसना राजकारणा भितर, इलेक्शन जालें तें सगळें सोडून दिवपा जाय. तुम्ही ह्या स्टेटमेंटा कडेन कशें पळयतात? काही गोष्टी ह्या इलेक्शनात एक काही जालो हांव एक्झॅक्ट सांगू शकना पूण जाल्यो. आनी म्हाका दिसता सदांच की धर्म राजकारणाक केन्ना हाडूंक जायना. आमचें राष्ट्र जें आसा, आमची लोकशाही जी आसा सेक्युलर आसा आनी धर्मनिरपेक्ष आसा. त्या हातूंत धर्मांनी डायरेक्ट एंटर राजकारणाक जावप बरोबर न्ही, पण ह्या वेळी ती हो एक फॅक्टर आसा म्हणजे भारतीय जनता पक्ष न जिखपाक. कारण काही आपल्या मताचो हे काही लोक आशिल्ले वेगळ्या हातूंच्यान ते भारतीय जनता पक्षाक मदत करताले. पण जेन्ना वयल्यान अशे तरेचे जर ती जाली जाल्यार ते चुकीचें आसा आनी तो एक फॅक्टर आसूं शकता. परंतु धर्मान राजकारणात इंटरफियर जावप ना हें आमी हाज्या फुडें पळोवपाचें. खंयचोय धर्म आसूं तो, ताणें डायरेक्टली राजकारणात इंटरफियर करूंक जायना. कारण त्याला राजकारण गढूळ जातलें, नितळ राजकारण जावचें ना आनी एकूण आपापसा मदलें जें कितें आसा तें सामंजस्य खंय तरी ताका खंय तरी हें पडटलें, तडो वतलो. त्यामुळे कृपया हें हाज्या फुडें कोणेच करचें न्ही अशें म्हाका सांगून. तुम्ही म्हणटात खंयच्याय धर्मसंस्थेन किंवा धर्मगुरूंनी या राजकीय अशी सांगून की हाका मत मारात ताका मत मानाका अशी गजाली करच्यो न्ही इतलेंच. बरें.